7, sorry, Gitato A7, page 4. देवाच्या दोंगरा चोडुया ताच्या मंदिरांत जमुया देवाच्या दोंगरा चोडुया ताच्या मंदिरांत जमुया सर्वेस्पराचो पर्वो Sodona poros morto Sorves porace mondir Soglia poros utvorte बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसो बोसात मोगळा भावा भयणीनो आज आमी बागेवन जुआंव क्रिजोस्टोम धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्रीची परब समारंभता आज आमी सायबीण मायचो उगडास करता आनी आयच्या वाचपांनी देवाचो मीत मेर नासलेलो मोग आमच्या जिवितांत आमकां देवाची भुरगीं करता देव आमकां आपली त्याचे इमॅजिन आमकां रोचल्यान आनी ताच्या मोगा वरवीं तो आमकां ताची भुरगीं करता सगळ्या पातकांतले दूख त्रासांतले आमकां वाडयता हो अनुभव जावन आसलो सांत पावलाचो सांत पावल म्हणटा हांवें इतलो दुमाळो दिलो इतलो त्रास दिलो जेजूक देवाक पूण ताणें म्हाका एक नमुनो केलो ताच्या मोगाचो म्हाका बक्षिलो आनी ताचो आपोसल केलो तेच परी बागेवन जुआंव क्रिजोस्टोम हो एक श्रीमंत मनशाचो पूत पूण तो पेगन ताचो पाय वडील अनभावार्थी आनी 23 वर्सां आसतना सांत बाजील आनी बिशप मॅथिस्तो ह्यांनी ताचें परिवर्तन केलें ताका बावतीन दिलो आनी पवित्र शास्त्राचें ज्ञान दिलें सो तो जायतीं वर्सां मोटवाशीचें जिवीत जियेलो तो आनी 40 वर्सां आसतना ताका पाद्रीपणाचें शिकप ताणें घेतलें आनी तो पाद्री जालो इवेंच्युअली बिस्म साहेब जालो आनी ताचें तो व्हडलो प्रेगादोर पातशायेचें राजाचें जिवीत ताका आवडोंक ना पातकी जिवीत जियेताले मनशाक वालोर ना पयशांक संपत्तीक वालोर ना सो हे जिविता विशीं तो उलयतालो आनी तांकां ताणें मार्गार हाडले देखून ताका देशांतलो भायर घालतात हद्दपार करतात फ्रॉम आंतियोकासून ताका आर्मेनियांक धाडटात पूण तो सद्या लोकांचो आवडीचो तो तांकां सांत कसो ताका परतून आपयतात परतून येता तो बिस्माचें काम करता पूण परत जायते दुस्मान आसले ताका मारूंक सोदताले सो परतून पात्रियाक साहेबान ताका भायर धांवडायलो आनी अशें सो सांताचें जिवीत तो जियेलो जायतीं पुस्तकां बरयलीं क्रिस्तांवांचे जिवीत खातीर पाद्रींक माद्रींक निटायर हाडले मोटवाशाचें जिवीत कशें जिवंक जाय त्याचेर पुस्तक बरयलीं दुसरी सायबीण माय आज बोडव्यान तिका विचारले सांगलें तूं देवाची आवय जावंक तुका हांवें विचून काडल्या ना म्हजें कशें जावंक जाता हांव पातकी हांव सादे मनीस आज बोडव्यान सांगलें तुका ती देवाची खुशी जाल्यार हांव ती स्विकारता आनी सायबीण मायन ती स्विकारली आनी आज ती आमकां देवाची आवय म्हूण आमी तिका पासरता काल तिच्या नांवान
फेस्त थोड्या दिसांनी फेस्त केलें. जायतीं नांवां तिका आसात. भाग्यवन मारये, क्रिस्ताचे माये, पवित्र सभेचे माये, बोर निर्मळ माये, ओजापांचे माये, आनी आमी तेची सायबीण मायची लादायन आमकां आमी रोजार करता. तर हे सगळें जिवीत कित्याक देव आमचो मोग करता देखून आमी ताची मोगाळ भुरगीं जावं दादलो उस्तोरी. तर हें सदांचें जिवीत देवाचे विस्वास दवरून आमी जियेले जाल्यार आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेले जाल्यार आमच्या सदांच्या दूख त्रासान आनी वायटावी जिवितान आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे ते दूख त्रास पयस करूंक शकता. हे मनान धरून फावो ते परी आमी सांवाटो घेवचे खातीर आमचे पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत लागिवांतल्यान सांगवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास दवरतल्यांचो तूं उजवाड आनी बोळ. भाग्यवन जुआंव क्रिजोस्तोम धर्माध्यक्षाचे तोंडांतल्यान जाणवायेचीं पोरजोळीत माणकां तुवें गोळोशी केलीं आनी कोश्टा दोगदां मदें ताका धैर्यवंत केलोय. ताची सर्गीची जाणवायेची शिकवण आनी तीर सोंसणिकायेची देख घेवन आमी जेजू क्रिस्ताचे विस्वासी शीस आनी दिरादीक सैनीक जाय शिकोर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजी येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. भाग्यवंत पावलोन तिमोथीक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या दुबाव नासलोलें आनी सोगलें बांदून घेवचें सोत तें हें. जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवून दिवंक हे संवसारांत आयलो आनी त्या पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. पूण म्हाका काकलूत मेळूंक कारण हें. सासणाचें जिवीत जोडचे खातीर जी कोण जेजूचो विस्वास दवरचो आसात तांकां हांव एक नामुणो जावचे पासत. तांणी सगळी आपली सोंसणिकाय पयली म्हजे सोवें दाखोवन काडली. देखून सासणाचे रायाक मोरना आनी दिश्टी पडना ते एकाच देवाक मान आनी मोहिमा सदां सर्वदां. आमेन. देवाचें उतर हें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आतां आनी सदां काळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सांगाताक म्हणून आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्पराचे सेवकांनो वाखाणी करात. सर्वेस्पराची नांवांची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उदेंती थावन अस्तंती पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगळे राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मोळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपल्या उंच सोदरेर तो चोडून बसला.
उंच तावन उडो घालून तो पळयता, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता, खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता, दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उद्गार. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तां येतल्या आनी ताचें सोवें तिकान करतलें. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या आशिसांक म्हणटालो, बरें झाड वायट फळ दीत शें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दीत शें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड वळखूंक येता. कांतेरी कांजिरां जाल्लीं आनी सोरट्याक दाखो जाल्ल्यो कोणें काडल्यात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर बरोन ओत्तल्ल्या काळजांतलें तोंड उलयता. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. म्हजेशी येता, म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो दर एक मनीस कोणा सारको तें सांगता. घर बांदतल्या एका मनशा सारको तो. ताणें खोल खोल खणून कोडपाचेर बुन्याद मारली. हांव रायलें तेन्ना त्या घराचेर लोट मारलो, पूण तें हालोवंक जालें ना, कित्याक तें गोठ बांदलोलें. आनी जो कोण आयकता पूण कांयच करिना तो बुन्याद मारिनासतना आपलें घर दोतोरे बरोबर बांदतल्या मनशा सारको. हांव रायलें आनी ताचेर लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हड घोरटान ताचें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मंगळा बाबा भयणीनो, दोतोर स्मायली ब्लँटन हो एक आपल्या पेशंटाची काणी सांगता. एक दीस पेशंट आयल्लो ताका मेळोंक. तो सायकियाट्रिस्ट, मनाचो दुयेंस जाल्लो तत्वज्ञान, शास्त्रज्ञान. सो त्या पेशंटान ताका म्हणलें, तूं मनाचो विकार शास्त्रज्ञान न्ही, बायबल वाचता, कित्याक ताणें बायबल पळयलें ताच्या टेबलार. ताणें म्हटलें, होय हांव नुस्तें बायबलूच वाचूना, पूण तो बायबल जावन आसा एक पाठ्य पुस्तक मनशाच्या वागणुकाचे. मनीस कसो जिवीत जियेता आनी एकामेका तांय देवण घेवन करता. सो एक व्हडलें महान पुस्तक. आनी ते पुस्तकांतले जो संदेश तुमकां मेळटा तो तुमी तुमच्या जिवितांत आपणायलो जाल्यार तुमच्या प्रश्नाचो सोडवण करतलो. आनी तो म्हणूंक लागलो, लोकांनी तरी हें पुस्तक वाचून त्या पुस्तकांत जी सोडवणीची संदेश आसा
तो तांच्या जिवनांत आपणायलो जाल्यार आमकां दोतोरांक आमचे ऑफिस बंद करून वयचें पडटलें, कित्याक लोकांक आपआपल्या जिविताची जबाबदारी घेवंक शकता. आनी हे सुफळ करूंक ताणें ताका एक उदाहरण दिलें वेंचीक पुताचें. वेंचीक पुतान तेका देवान बक्षिलो, ताचें जिवीत ताणें इबाडयलें आनी गुन्हेगार, तो व्हडलो गुन्हेगार, तरी आसतना देवान ताका बक्षिलो. आनी तो मोग त्या आपल्या बापायन ताका दिल्लो, त्या मोगान ताच्या जिविताचें परिवर्तन जावं, ताचे फॅमिली ताय शेजाऱ्या ताय तो एका संताचें जिवीत जियेतालो. सो ते भाशेन जायते फावटी आमकां देवाचें उतर जावन आसा एक उजवाड आमच्या काळोखा जिविताचो. आनी आजच्या शुभ वर्तमानान आयकलां आमी, जो कोण जे आपलें घर घट बुन्यादीर बांदता तें सोंपेपणे पडना. जो कोण आपलें घर घट बुन्यादीर बांदिना तें वादळ वारें आयलें तेन्ना पडोन मोडोन फोडोन वयता. तेच भाशेन आमचें भावार्थाचें जिवीत, आमचो थीर भावार्थ आमच्या देवाचे देव आमचो मोगाळ मितमेर नासलो मोग आमकां दिता, आमचो आवय बापूय, आनी ताणें बासायला आमच्या जिवितान तो आसतलो. आमी फक्त ताचे मांदामेंत मानले जाल्यार, ताच्या उतरा प्रमाणे जियेले जाल्यार स्वर्गींचे राज संवसारांत आमकां तो दितलो. भेटवणेच्या वेळार गीत गावया. C25 पेज 39. Namche lagi diyong duka mutong deni tiku nami hito jiburgi akivito kota vedi tiche duka somorvita Sosaranti Solvasosni Mogal Bapa Ketumanu Hetam Gere Vorunepo Tata Tachi Vidangalo Tukamche Heti Orpo म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा बागीबोन जुआंव क्रिजोस्तोमांचो उगडास करून व्हडे भक्तीन हो यत्न आमी तुका समर्पिता. ताचे शिकवणे प्रमाणे ह्या बलिदानान तुका वाखाणून आमचीच भेटवणी आमी मोगान करता. ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोश्य बी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवेन तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांचे पुण्यांचें इनाम तुज्याच देण्यांचो मुकुट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणांची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार, आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचें मागणें
आमचे असक्तायेक धीर आनी घोटाय हे आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोल दिता आमकां हो हिशोब नासलोलो जोमो. आमच्या मैमेवंत भावा भयणीचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच वरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी स्वासनी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावा ताचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशितलें पियेता, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा, सगळ्या यात्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ले आनी ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवन झुजे, बागीवन धर्म दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजून आमकां देवाक बाप म्हणूंक शिकयली. जेजूच्या उतरान आमी देवाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. जेजू क्रिस्ता तुवें
तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गीत गावया. D23 पेज 60. जिविताचे उदक पियोंक येवचे ताने जिविताच्यो उदक खावंक येवचे भुकेल्याक आमचो आत्मो तानेला तुका पियूंक आशेता आमचो आत्मो भुकेला तुका खावंक आवडेता आमचो आत्मो तानेला तुका पियूंक आशेता आमचो आत्मो भुकेला तुका पियूंक आवडेता. प्रार्थया. भोव दयाळ बापा, भाग्यवंत जो हांव क्रिस्तोस्तमाचो दीस समारंभून सायबीण मायेचो उगडास करून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं तुज्या मोगान आमकां थीर कर
आनी तुज्या स्वताक साक्षी दिवंक आमकां बोळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सान फ्रांसीस शावियराक मागणे. सान फ्रांसीस शावियराक जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सगळा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वागणटा. आमेन. शेवटाक गीत गावया. T60 पेज 229. भावात नादोय भावात वाटा विश्वास नादोय विश्वास येता शेळेकारी मोगान चलता दुखा लागून ओफरू माये मेनार मनशा सांबाळ येता दुखी जाल्यांक उजवण मेळटा पापरोटोल्यांक माफी मेळटा तुका लागून